फाटल्या कांय वर्सांसावन प्रलंबीत आशिल्ल्या हावसिंग बोर्डाच्या इमारतींचो बुन्यादी फातर आमदार विजय सरदेसाय तशेंच हावसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन जी तारोलकर हांणी घालो। हांव आमदार जावचे पयलीं ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ली अशें आमदार विजयाचें म्हणणें। फातोर्डा मतदारसंघात 30 वर्सांसावन राबितो आशिल्ल्या फातोर्डेकारांक 30% आरक्षण आसतलें अशें ताचें म्हणणें। हो प्रोजेक्ट हांव आमदार जावचे पयलींचो प्रोजेक्ट हो कसो तरी हो प्रोजेक्ट वॉज नॉट सीइंग द लायट ऑफ द डे। खूबदां हांवें असेंब्लीनी हो रेज केलो। इश्यू म्हणटा तो असो की हावसिंग बोर्डान लँड एक्विजिशन केल्लें आय थिंक मिनिमम 15 years हांव आमदार जावन 12-13 वर्सां जालीं। ताजे पयलींचें लँड एक्विजिशन प्रोजेक्ट 2-3दां चेंज केलो आनी आतां जो कितें केला तो एक्स्ट्रा FAR घालून नवे ODPचे प्रमाणे ताजें झोनींग हें आहा ताजे प्रमाणे ते 99 डबल बेडरूम आनी 31 ट्रिपल बेडरूम फ्लॅट्स आनी प्रोविजन केल्लें आनी 12 दुकानां। आतां एज अ लोकल MLA आय वेलकम द प्रोजेक्ट। एक की सरकार कितें तरी करता आनी हावसिंग बोर्ड हातपाय दोडायता हें दिश्टी पडटा की बाबा फुडें तरी पावल्या एक प्रोजेक्टाचे तरी पांया पडले। बरें दिसता कितले वर्सां पेंडिंग प्रोजेक्ट आयज सक्सेसफुली हांव एज अ चेअरमॅन आनी ते एज अ आमदार हांगासर सुरवात करतात। इन शॉर्ट इतलें सांगूंक सोदता आतां जे विजय बाबान म्हटलां की लोकलांक गोवन्सांक हे मेळपाक जाय, सो आमी ऑलरेडी हे इम्प्लिमेंट केल्ले आसा। सो हांगा जो प्रोजेक्ट जातलो 120 फ्लॅट्स येतले तेतूंतल्यान 31 आहा ते 3 BHK आहा आनी 99 फ्लॅट्स आहा ते 2 BHK आहा आनी 12 शॉप्स आहा। सो हे जे एंटायर युनिट्स येतले ते 30% ओन्ली रिजर्वड फॉर फातोर्डा पीपल, म्हणजे तुमकां फातोर्डाकारांकूच ह्यो रिजर्व 30% हे प्रोजेक्टाचे तुमकां मेळटले, तुमीच एप्लाय करूं शकता। रेस्ट जे आहात युनिट्स ते गोंयकारांक जो गोंयकार ओरिजीन गोवन आनी 30 years रेजिडेन्शियल प्रूफ आहा तेकाच ते बाकीचे उरलेले मेळटले। म्हणजे आमी गोंयकारां खातीर हावसिंग बोर्ड सद्या आमी प्लॅन केला आनी फुडें वयतात गोंयकारां खातीर। कित्याक आयज आमी पळयतात भायल्यान कितलेशे लोक येतात, जमनी घेतात, घरां बांदतात आनी आयज गोंयकारांचें अस्तित्व खंय तरी पयस वयता कशें दिसता। सो तेका लागून हो हावसिंग बोर्ड प्रयत्न आपले करता की गोंयकारांक खंय तरी बेनिफीट मेळचे आनी रिजनेबल रेटीन मेळचे।